प्रभाकर ऑफिस ओपन करपाच्या निमित्तान आमी सगळे आसात. विशेष करून बेंगळुरूचे सरपंच सेंटर दवरले आसात. लोलयेचे सरपंच बेनिशा सरपंच पंडेकर बेंगळुरूचे सरपंच बाकी पयलींचे तशेंच आमचे पंच वार्डाचे बाकीचे सगळे आमचे अध्यक्ष बा प्रभाकर आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज ओपन करपा खातीर आमी हांगा तशें पळयलें जाल्यार की पैंगीण मतदारसंघ आसतना पैंगीण ही राजधानी पैंगीण मतदारसंघाची राजधानी आणि त्यानंतर पैंगीण जेन्ना हो जिल्हा पंचायत जेन्ना हो मतदारसंघ आसता तेन्ना स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही पैंगीण ही जिल्हा पंचायतीची राजधानी आसाच आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी रितसर ऑफिस हांगा ओपन केल्लें आसा. येणारे साधारणशे 8-10 दीस आमी प्रत्यक्ष प्रचाराच्यो रणनिती आसा न्ही त्यो सगळ्यो हांगच्यान बी आमी फुडें व्हरतल्यो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हे सगळें प्लॅन करपाक जाय. म्हाका दिसता की अजय बाबाचे हो ह्या भागाचो उमेदवार हे निवड करता आसतना एक सामाजीक क्षेत्रामध्ये हिरीन काम करता असो एक कार्यकर्तो आणि जेणे कडेन समाजा संबंदात संवेदन आसात आणि त्यो स्वता काम करतात आणि आमी जे गोल फुडें व्हरपाक सोदता म्हणजे आज म्हजे सारको मनीस आसा न्ही की मतदारसंघांतलो अंतीम मनशाची दुख्ख पिडा ज्यो आसा ती आमकां कमी करपाची आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक मनीस ती काम करपाक शकना. हांगा बरेचशे जण जे आसा न्ही आज सतीश बेंगळूर सारको मनीस आसा न्ही समजा एखादे अनेक प्रकारची घटना जर घडली आसत तर जायत न्ही तोय रिलीज फुडें येता की हांगा जर लोलयां आसत तर जायत न्ही की हे दोनूय पंच आनी बाकी सगळे मंडळ आसात की अजय बाब आनी आशुतोश बाब आसा ते सगळे त्याच नेटांनी ते काम करतात. ते काम करपाक एक मजा येता म्हणजे पंच आसतलो सरपंच आसतलो डेप्टी सरपंच आसतलो आणि हे सगळे लोक जर अशें सेवा भावनेन काम करतात आणि स्वाभाविकपणे जे आसा न्ही की आमकां अंतीम गोल जो आसा न्ही फुडें वचपा कडेन ना की राजकारण हे एक भाग की तातूंतल्यान एक डायरेक्ट आमी सरकार कडेन पावता सरकाराचो प्रतिनिधी नात्यांतल्यान आणि त्यामुळे कामाक कितें चालना मेळटा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान झेडपी जावप सरपंच जावप पंच जावप आसा न्ही की तातूंत एक विकासाक गती मेळटा आणि म्हजे सरकार जर हांगा आमदार आसत जाल्यार ताका एक हातांक हात घालून काम करणारे अशें जर टीम बरी मेळ्ळी आसत जाल्यार जो आमचो अंतीम गोल जो आसा न्ही आमकां साध्य करपाक बरें पडटलें आणि त्या दृश्टिकोन निश्चितपणे आमी एक स्वप्न पळयता काणकोण एक समृद्ध काणकोण आसचें आणि सगळ्या प्रकारचे सुखी समाधानी म्हणजे सगळ्या लोकांचे दुख्ख पिडा ज्यो आसा न्ही त्योच निरसन दवरच्यो आणि आमच्या सगळ्या लोकांक जे आसा न्ही रोजीरोटीचे प्रस्न मेळचे आणि हांगा लागणारी जी साधन सुविधा आसा न्ही ती सगळी मेळची. म्हाका दिसता साधन सुविधेच्या बाबतींत आनी फुडले 1 वर्स भितर आसा न्ही आमी 100% पुराय साधन सुविधा मेळटली.